हे मोच्या उगडासा कोरात ही जेजूची आज्ञा मारू भावार्थानो पुढे सोहरा विस्मिटून मनी धोड करू याज्ञिक सेवक भितर सोहरा योकार दिवया गायन करू मिसा बेटी राजीर सहाया ल्हान बरबाद काची करू हे मोच्या उगडासा कोरा ही जेजूची आज्ञा मानू भावार्थानो पुढे सोहरा विस्मिटून मनी धोड करू याज्ञिक सेवक भितर सोरता योगार दिवया गायन करू मिसा बेटी काशीर जाया ल्हान बरबाद काची बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळी आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज व्हडा दोबाच्यान आमी पेपेल सुको सायबिणीची परब समोर उरता. एक परबे सोमयान आमी असो विशय घेतला. आंकवार मारिया सोडवणेच्या मिसावांत सहभागेली आनी साक्षीदार. बागयोन इरेनियस मारये विशीं अशें म्हणटा, मारिया आपल्या विश्वासपणांतल्यान आपल्याचें आनी सगळे रोचणेचें सोडवणेचें कारण जाली. Mary was obedient and became to herself and to the whole human race a cause of salvation. मारयेन पुरोंतायेन देवाच्या सोडवणेच्या मिसावांत वांटो घेतलो आनी आपलें जिवीत देवाक एक आतियार केलें. पवित्र सोबेच्या मिसावांक कान मारूंक आनी आमचें जिवीत जेजूक गोवाय दितोलें करूंक आयज तिचें जिवीत आमकां एक आव्हान जाता. देखून जीं उतरां तिणें काना लग्नाच्या वस्त्र्यांत उदगाल्लीं तींच आयज ती आमकां म्हणटा. तो सांगता तितलें तुमी करात. जेजूचें मिसांव आमकां सगल्यांक बावतिस्माच्या आनी क्रिस्माच्या संस्कारांतल्यान फावो जालां तें कशें मनान स्विकारूंक आनी पालूंक ह्या मिसा बेटींत आमकां आदार आनी कृपा मागुया. भयणी भावांनो, कुशालकायेन ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. आज सांजे सगळी ताळगांवची पवित्र सभा पेरपेसुगो साहेब मांयक मान दिवंक हांगा जमा जातली. सायबीण मांय नवे फांतें सोडवणीचें. सायबीण मांय सोडवणीच्या कामांत सहभागिली जाली. जेजूक सांगात दिलो आनी जेजूची गोवाय जाली. आमच्याय दिसा दिसपट्टे जिवितांत हें करूंक तेच माय मारेक फुडें घालून आदार मागतना मॅरी आल्मेदा आनी आंतोनी आल्बुकेर्के आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. सर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतींत विसवांत घेवंक मागुया. आग्नेल आनी कॅथरीन लॉपीस आपलो 25वो वाडदीस लग्नाचो दीस 25th वेडिंग एनिवर्सरी समोरतात. तांकां सायबीमांचे मजतीन कुडियात्म्यांची भलायकी. तशेंच मागुया क्युरेल रोज पेशत
Elston Rebelo, Sasha and Diane de Cunha ही आपलो वाढदीस मनयतात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमचे मागणी देवाक मानता ती भशेन जावंक आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून देवान एकामेका लागीं पातकांची मोक्षणे मागुया. हांव पातकी पदवीधार देवाक तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे सौभाग्यवन सुदान संकवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको प्रिसा प्रिसा काकुको प्रिसा प्रिसा काकुको सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सोर पदवीदार देवा भोभाग्यवन दांकवार मरीक आमी मान दिवंक हांगा एकठांय जाल्या. सदां आदार दितेले मायेचे पोरबेंत आयज आमी संतोश्तांव. हे मोगाळ आवयचे विनोदीन हे संवसारांत वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय. तुजी भलायकी आनी दया आमकां दी आनी स्वर्गार सासणाचे सुखाक आमकां पावय. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो आमचे अस्वस्थकायेक आदाराक येता तर फावो ते भाशेन कितें मागशें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्का सुस्का सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोती करता. काळजान तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणू. कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोती करता. जी कोण ताचो मोग करता आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणू. कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात ताणें आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीकपण केल्यान तांकां ताणें तशेंच मोहिमेवून केल्यात. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. सगळीं म्हणुया. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. म्हजेर नदर घाल, म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, मरणाचे न्हिदेन हांव पडना जावं म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांवें ताका जिखलो अशें दुस्मानां म्हणूंक दिवं नाका. हांव हल्लो पळोवन म्हणून म्हज्या शत्रूक ताडयो पेटोवंक निर्मी नाका. जबाब. हांव जाल्यार सर्वेस्परा
तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनूच बरी जावन म्हजें काळीज सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव तुका गायनां गायतां. भोव व्हडट्या सर्वेस्पराच्या नांवांक सोदगितां गायता. जबाब हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान म्हाका आपयल्यात. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू लोकांचे उरपणजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडले ताड्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें अर्दें भागी. पूण जेजून जबाब दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, 9 बुधवार सोंपोवन आज आमी हो 10वो बुधवार पावल्या. जंय आमी शाश्वत आदाराचे मायेची परब समरमता. आनी आज सांजे हे दोबाजीक परबेचें मीस आमचे इगोर्जेंत. सायबीण माय जेजूच्या मिसावांत सहभागेली आनी साक्षीदार. मदर मॅरी in the work of redemption participates and gives witness. भाव भयणीनो, आमचो सिनड हांगा आमी पळयता ताचें चित्र सिनड जावचो आसा. सिनड म्हणजे कितें? बिश्प साहेब पाप साहेबा बरोबर पवित्र सभेच्या जिविता वयर कांय विचार करतले. ऑक्टोबर 2023 पूण ताची तयारी सुरू जाली आनी ते तयारेंत आमी सगळे सहभागेली. कित्याक ही वाट जी पवित्र सभा चलता ती वाटेंत आमचो पयले सुवातेर पवित्र सभेन आसलेल्यांचो एकचार, आमचें सहभागिलीपण आनी आमचें मिसां आमी जाणां जावंक जाय. आनी देखूनच आज जेन्ना आमी परब करता सायबीण मांयची, सायबीण मांय सोडवणीच्या वावरांत जेजू सांगता सहभागिली एके भाशेन आपलो तेंको दिलो जेजूच्या वावरांत आनीक आपल्या पुताची गोवाय जाली. आज आमी शुभ वर्तमानांत आयकता एक अस्तरी व्हडले तळ्यान वाखणटा जेजूक. तिच्यान आपल्या मनांत कितें आसा ते विचार बंद करूंक जायना. देखून ती व्हडल्यान म्हणटा, तुका सांबाळलो तो कुसवो, तुका दूद दिलें तें अर्दें भागी. एके आवयची तुस्त करप म्हळ्यार खरेंच एका पुताक व्हडपण. एके आवयचें कोणूय बरें उलयता, कोण पूत खुशाल जावचो ना. एके आवयची तोखणाय करता जाल्यार कोण पुताक संतोश भोगचो ना.
आनी दुबावीन बाबा बुडीनू जेन्ना ह्यो तरेन ही उतरां उद्गारली दुबावीन जेजू कुशालकाय भोगली. पूण ताच्याहून जेजू ह्यो तरेक जबाब दिता, म्हजी आवय दुपेट सुभागी, कित्याक देवाचें उतर तिणें आयकलें, देवाचें उतर तिणें सांबाळलें. देखून एक पावटी जेन्ना ताची आवय आनी घोवची ताका व्हरूंक येतात आनी ताका खबर सांगतात, पळय तुजी आवय आनी तुजी घोवची तुका व्हरूंक आयल्यान, भायर आसात. जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयणां? देवाची खुशी करतात तीच म्हजी आवय, तीच म्हजी भाव भयणां. म्हणटच स्वयंभावरती सोयरीगत उंच मोलाची अशें जेजू सांगता. आनी भाव भयणीनो, सायबीण मायन हें उत्तम तरेन केलें. देवाच्या उतराक सदांच उक्ती आसली. पयले सुवातेर हें देवाचें उतर तिणें मानून घेतलें, तें उतर तिणें सांबाळलें आनी त्या उतरा प्रमाणे देवाची खुशी केली आनीक आपल्या उत्तम जिवितांतल्यान देवाच्या मोगाक साक्षीदार जाली, देवाच्या मोगाक गोवाय जाली. बाबा बुडीनो, आमकांय हेंच आपोवणें. सायबीण माय आमकां आजुलो मारता, ती आमकां सदांच आदार दितेली आवय, तिचो उलो आमकां आमी देवाच्या उतराक उक्ती आसूं, देवाच्या उतराक उक्ती आसूं. देवाचें उतर आमी आपणावंक, ते उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आनी उत्तम तरेन आमी हें जिवीत देवाचें उतर आमी राखतले सांबाळटले. जेन्ना आमी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान, जिविताचे देखींतल्यान देवाक आनी ताच्या मोगाक गोवाय दिता. हें सायबीण मायन केलें. हें आमकां एका एका पुताक आनी दुयेक करूंक ती उलो मारता. तेन्नाच की आमी सुभागी. देवाचें उतर आयकतात, आयकल्यार पुरो ना आनी सांबाळटात, ती ओदीक सुभागी. सैमाच्या सोयरीगती परस स्पिरिच्युअल सैमावरती सोयरीगत ओदीक मोलाची अशें जेजू आमकां सांगता. आनी देखूनच हें देवाचें उतर आमच्या कानार सादता, हें देवाचें उतर आमी वाचता, हें देवाचें उतर आमी नियाळटा. त्या उतराक आमी जबाब दिवंक, त्या उतराक म्हणजे बापाची कुशेक आमी आमची मान बागोवंक आनी त्या उतराक आमी साक्षी दिवंक, तीच माय मारी आमकां आदार दिवंक तयार. तर हे मिसान हीच कृपा आमचे सुर्गीच्या आवयक फुडें घालून मागुया. बेटोनेक आमी गायन गावुया. बागीतल्या फुलांमध्ये C35 C6 page 30. बागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोरीतल्या दातमध्ये ईश्वरार सोदले Beto
이데스 야마카멜리 भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्यान भाग्यून आंकवार मारीचो कुसवो आपले मोहिमेवन शक्तीन भरलो. आमी खरेपणी पवित्र जावचे खातीर देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत मांडचे खातीर तोच आत्मो आमी दवरता ती वेदीचेर दवरलेली देणी पवित्र कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीं सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सुरपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आज सदांच आदार दितेले आंकवार मरीचे परबे सुमयार आमी तुका वाखाणटा, तुका वन्निता, तुजी किर्ती परगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांगविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र दलबाराचो स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे तुका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी शासनीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. मेलो जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराचे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर भौतिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मोळ पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई बरोबर तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दमरूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंजन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारूया म्हणून आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संतयो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो श्वास आयसमकाली आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची प्रार्थना बोगस आनी आमकां खाणे पडून दुराकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रचवती पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दोन मुतांक मेळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. अंकवार मृतान जल्मल्लो जेजू जिव्या देवाचो पूत सासनीक सोबत बापाचो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाची ताच्या जेवणांत वांटू घेतली आमी सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावुया. देव जाता मनशाचे काण. D7 पान 50 D7 पेज 50. देव जाता मनशाचे काण लिबलो उड्या
मोक्षीत नासलोलो ल्हान व्हडल्यांक दुडबोड ग्रेसान सांगाती दोर्याचा क्रांत एका जेवणार बसोयली सगळी भुरगीं देवाची एका जेवणार बसोयली सगळी भुरगीं देवाची परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा प्रिय बाप्पा भाग्युदान कुवार मरिया सदांच आदार दितली आवयक आयज आमी तिका मान दिवंक हांगा एकठांय जाल्या. ह्या मिसांत वांटो घेवन तुज्या आत्मीक जिवितांत तुवें आमकां बोल्लें. हे पोसणाची गोठायेन आमचे माय भाशेन सदांच देवाचे उतराक उक्ती आसूं आनी देवाची खुशी पाळून ताचो मोग दुसऱ्यांक वाखणूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगल्यांक तुमकां फेस्ताची उनुनीत परबीं दिता. आज सांजे 5:30 वरांचेर मीस, ताच्या आदीं तेर्स 5:15, 6:30 वरांचेर मीस, 5:30 मीस. मिसा उपरांत वातींचें पुरसांव सायबीमांची मास घेवन वो पायणेर घेवन आमी पुरसांव काडटले धाकटले. वाती हाडूंक विसरचे न्हय. तुमी सगल्यांनी वांटो घेवंक आमची खोशी. दुसऱ्यांकूय हें सांगचें. 5:30 वरांचेर मिसार फादर सुकूर मेंदीस शिवोले वाठारांत पादविकार कसो वावुरता तो देवाचें उतर आमकां पुरगुट्टलो. फाल्यां ब्रेस्तार बायबल स्टडी कोर्स पॅरेबल्स ऑफ जिजस. 30 तारखेर PPCची जमात आनी 30 आनी 31 आमचे तरणाट्यांक रितीराक ती वेतात ओल्ड गोवा. सुमार 50 जाणां आसात तीं. आनी 31 तारखेर तरणाट्यांचो दीस गोवा डायसीज आमी तरणाट्यांचो दीस पाळटा. तरणाटे पासत मागुया. त्याच दिसा तालिगांव युवातोन रान एक धांव आसा, रेस आसा. सकाळीं 6 वरांचेर सुरू जाता. दादल्यांक तशेंच बायलांक, चेड्यांक तशेंच चेडवांक तांकां वांटो घेवंक उलो मारला. काजा दे पोव हांगा ही धांव सुरू जातली. बांबुडीनो आमची सिमितेर नितोळ जाल्ली आसा. सगलें तोंड, सगली माती सगलीं काडून बरी दिसता. ती तशी सांबाळूंक जाय आनी तें काम सगल्यांचें आमचें. म्हणटच आमी जर फुलां घातलीं आनी तीं फुलां थंयच दवरलीं जाल्यार जायतो गार्बेज जातली, जायतो सूय जातलो. म्हणटच उपकार मागता. आमचो वाव सांत एंटनी पळयता सिमितेर, पूण सगळें जायना ताचे लागीं. देखून आमीच नितळ सांबाळूंक जाय आमची सिमितेर. आमचें घर तें मोर्नादी कुडीचें घर. म्हणटच ताळगांवकारांक आमकां कायदो आसा आमची सिमितेर बरी सांबाळूंक.
आनी चड करून सांबाळूंक कित्याक दुसरो लोक येता आमच्या इंतेरांक, आमच्या म्हयन्याच्या वर्साच्या मिसाक आमची गोच्ची येतात जी ताळगांवची न्हय पूण सिमितेरीन भितर सरून ती तर बरी ना कितें तरी घेवन वेतात ते. आनी जायते फावटी म्हटलेली 5 बिगार कांय पळयना म्हणटच आमकां एक एकल्याक आतां नितळ केल्या पंचायतीन जायतें काम केलां ती तशीच सांबाळुया. देव बरें करूं. सर्वेश पौर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन माय मारी भाशेन देवाच्या उतराक उक्ती आसूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pepe su cursai tu ge amchi rani ai con tu ge mai tu cha burgyachi magri ai con tu ge mai tu cha burgyachi magri ami magtam ahe amche azoru besau amche gab tuche atuklu ami magtam ahe amche azoru besau amche gab tuche atuklu